सगळ्यांक मोगाळ भाव भयणीक नमस्कार. हांव एल्टन केपेंचो आमदार आनी केपेंचे आमदार ह्या नात्यान आज हांव हिंगा कोणी येयल्लो आनी कोणी फाटल्यान आमी चोयलें जाल्यार आमगेली कुशावती नदी ही रिवर हिन्या व्हांवता. तो स्पॉट जायत कडेन म्हाका दिसता ऑन इंटरनेट इंस्टाग्रामाचेर रिवर ऑफ जॉय म्हूण एक थिंगा जायत्यो पिकनिक्यो ओ जायते हिंगा यूथ ओ लोक हिंगा ह्या स्पॉटार येताले. बट आज गांवचो लोक हिंगा एकठांय जाला आनी गांवच्या लोकां बरोबर हांव आहा हिंगा. आनीक इतली इशू जाला की हिंगा लोक येवन हे आमगे लोकल्सांक कोणींतल्या भाव भयणांक युथाक सगल्यांक भुरग्यांक येवन हिंगा भरपूर त्रास कोताय. सो वी हॅव ऑल डिसायडेड आमी सगळ्यांनी जॉयंटली डिसायड केला बाबा ल्हानसो प्लेस बट थिंगा सॅटर्डे संडे आनी नॉर्मली ऑलमोस्ट 200-300 लोक येता. आनीक लोक येवन न्हांवता तो सोड हिंगा आख्खो जागो लिटर कोता. आख्खे पेन्स बियर बॉटल्स प्लास्टीक वेस्ट हान हिंगा सगळो आख्खी आमगेली न्हूय पेडेर कोता. तसो तो गांवचो वाठारूय आख्खो धटी कोन्न गेला. आनीक येन लास्ट विकाक एक व्हडलो इन्सिडंट जालो की सायडीन एक घर आहा. ह्या घरांक आमगेली चोड भुरगीं आहाय थिंगा येवन थोडे जाण कोण न्हांवपा येयले तेंकोडे आर्ग्युमेंट करपा लागले. इवन they reached at their doorstep. आनीक एक वायट इन्सिडंट केलो. सो आमी सगळ्यांनी डिसायड केला. आय हॅव स्पोकन टू द ऑथॉरिटीज, स्पोकन टू द PI, डेप्युटी कलेक्टर ऑल्सो, अँड वी हॅव ऑल डिसायडेड सगल्यांक एक चेतावणी अशी आनी शिटकावणी की बाबा हे जाग्यार तुमी हेजे मुखार येवचे न्हू. कित्याक हो ट्युरिस्ट स्पॉट न्हू. हो येवन तुमकां लिटर करपाचो गांवांक असलें वस्तू वायट वस्तू आयकले त्या प्रमाणे जी काय ड्रग्स हिंगा भरपूर येवन कंज्यूम जाता. सो with all these things what is happening have all come together a conclusion gela that we will stop everyone from coming here from today itself. I request everyone who wants to come here Kushavati Nodi Konik, please don't come here because we have stopped good faith am tung sangos hotai. This is not a place for you all to come and enjoy or litter. कित्याक आमगेलो ह्यो वाडो कोणी म्हणटो आमगेलो जागो हे वॉर्ड आमगेल्या गांवच्यांनी बरो करून सांबाळून दवरला इतलीं वर्सां. ही आमगेली संस्कृताय ही आमगेलें भावपण आमगे गांव वाड्यार आहा. वी डोंट वॉन्ट दॅट टू बी डिस्टर्ब. सो यू ऑल प्लीज टेक नोट ऑफ दीस. एक आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता रिक्वेस्ट humble request also to everyone who wants to come here. A lot of places you can go to the ocean, दोयऱ्याको वचपा जाता, खूंय वचपा जाता. तुमी एन्जॉय जावपा जाता. But please don't come here because we won't allow anyone to come and have a bath here or a swim here. हाय, हांव लॉरी ट्रॅव्हल्स उलयतां. म्हाका वळखता आसतली. हांव सद्या मुगेल्या वाड्यार आहा. केपें कोंडी म्हणटा मुगे वाडो. आनी आमगे वाड्यार आमगे घरा फाटल्यान न्हूय आहा कुशावती रिवर. आनी हालींच्या काळार ती रिवर ऑफ जॉय म्हळ्यार सारकी चड फामाद जाली. आमगे पुर्वज जालो तेच न्हूयचें उदक घेवन रांदून जेवन ते नुस्तें हायन न्हांवोन थिंगा दीस काडटाले. उपरांत ती न्हूय आमगे इल्ली फामाद जाली. न्हूय फामाद जाली म्हणटरी कोणूय येता चोवपा न्हांवपा बरें दिसता. आमी दुसऱ्या गांवां वयताय. बट हालीं तेंपाक हे आमी कुशावती न्हूय चड लोक येवपा लागलो. आनीक मस्तीपण जावपा लागली. सोर पिवपा लागले, बाटल्यो फोडपा लागले. आमी बरे भाशेन तेंका थोड्यांक रिक्वेस्ट केलो, समजलो नाय. म्हणजे हे मॅटर सारके वर्स्ट जावपा लागले. आमी जाणा ते प्रमाणे ड्रग्स घेवपा लागले हिंगा आनी कितें जावपा लागले. थोडी पियोन राती कोडे हिंगा रावपा लागली लेट 12-1 वसप. तें बरें जायना जालें. आनी वयल्यान हो भायल लोक येवन आमगेल्या वाड्या वयले लोक आमगे वाड्यार 130 सुमार घरां हाय. आमगेले लोकांक शापत सांगपा लागले. सो तें बरें दिसलो ना आनीक वर्स जावपा लागलें. त्या पासून आमी एक आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक निचो केला. आमी आतां आमदार आपयन हाडलो एल्टन हाडलो म्हणजे भायल लोकांनी येवचें न्हू. भायल लोकांनी येवचें न्हू आनी मागीर कितें म्हणलें जाल्यार थिंग पुलीसूय आसतले. आमकां आमगे आमदारान प्रॉमीस केला की पुलीस दवरता म्हण आपण. सो लोकांनी येवचें न्हू आनी मस्तीपणां करचें न्हू. वर्स जालां क्लीन कोत्तो जाल्यार म्हाका दिसता आमकां आनी एक 5 म्हयने तरी लागतले क्लीन करपाक. जें तेणी 1 म्हयन्या केलें तें क्लीन कोत्तो जाल्यार हे भाशेन आसना. आनी आमगेले भुरगे भिताय आतां स्पेशली आमी गांवची चेडवां बिडवां आहाय ती वाड्यार भोंवपा भिताय. कित्याक राती 12-1 मोटरसायकल घेवन वयताय आनी कितें जावपा शकता कोणाक कितें वायट उतर उलयताय. हेका लागून एक विनंती एक रिक्वेस्ट हांव ह्या गांवचो पूत हे कुशावती न्हंय कोडे येवचें न्हू. स्पेशली पार्टी बिटी कोताय पिताय आनी कितें कोताय तेणी मातशें बरे भाशेन आनी खंय वयचें बरे सुवातेर वयचें. आमी पयलीं केन्ना कोणा आडावूं ना पूण हिंगा आतां वर्स जावपा लागलां. वर्स म्हळ्यार सामकें वर्स. तें इल्लें बंद करचें आमगेलो सुसेग आमगे वाड्यार मेळचो हें चिंतून आमी आयज मिटींग गेल्या. लोक हिंगा आहा सगळे गांवचे लोक एकठांय जाल्लो. आमदार आहलो तेका आमी रिक्वेस्ट केला. सोजमताय आमी धाकली मागणी तुमी सोजमतले म्हूण. देव बरें करूं.
हांव आलिका वेलोरा कार्डोजो. हांव कोणी गांवांत उलयं आनी आमगेली कुशावती रिवर जायत जाणां लोकां मदें ही फेमस आहा रिवर ऑफ जॉय म्हूण. मुगे एकू रिक्वेस्ट की ह्या रिवराको प्लीज येनाकाय. आमगे लोकल्सां हिंगा कोणाकू लायक जायना हिंगा येताय ते. कित्याक हिंगा येताय आख्खो प्लेस लिटो कोताय, क्लीन दोनाय. हिंगा जायत भाशेचे भुरगे पिवपा येताय, सोर पिताय, सिगरेट ओडटाय, ड्रग्स घेताय, ओकोल न्हवरी येताय. हिंग सगळे मॅस कोताय. आमगेलो लोक हिंगा तांकां सपोर्ट कोना आनी आम कोणाकू नाका कित्याक ही आमगेली रिवर एक ट्युरिस्ट स्पॉट न्हू. ही रिवर आमकां आमगे वाड्यांतू लोकां यूज करपा दवरलोली आनी ह्या रिवरा कडेन प्लीज येनाकाय. प्लीज कोणूय येवपा सोदताय हिंग पिकनिका स्पॉट आहा बरो आहा प्लीज येनाकाय. दीस इज नॉट अ प्लेस फॉर ट्युरिस्ट स्पॉट वा पिकनीक करपा स्पॉट न्हू. कित्याक हिंगा कोण पोवो जाणाय तांकां खबर आहा भितर कितको आहा ती रिवर. आमी हिंग गेलाय आमी पोवो जाणाय आमकां खबर आहा हिंगा कित्याक कोणू बुडोन मेलो कितें जालें देर वील बी अ बीग इशू. सो प्लीज डोंट कम. हंबल रिक्वेस्ट मुगेलो तुमकोडे प्लीज येनाकाय. जायते केपें पूल आहाय तुम केपें येवपा सोदताय जायते पूल्स आहाय थिंग वोसाय वा आनी खंयचे प्लेसीर वोसाय बट प्लीज नॉट हियर. आमी रेजिडेंट्स हिंगा कोणी वॉर्डाची आनी हिंगा आमगे फाटल्यान ही रिवर आहा. ही रिवर आमगे काय बरी दिसता पूण रिसंटली हिंगा लोक येवन पिकनीक कोन्न आमकां रेजिडेंट्सां तशें हिंग रिवरीको इतलो हिंगा मॅस केला, लोकांक डिस्टर्बन्स जाला, लावड म्युजीक लायन आनी कितू हिंगा प्रॉब्लम्स आमकां क्रिएट जाले. सो आमगेलो एक रिक्वेस्ट आहा तुमकां की तुमी प्लीज ह्या रिवरा कडेन पिकनीक करपा येनाकाय. हिंग देंवनाकाय ना म्हूण हिंग स्विमींग करपाकूय बी येनाकाय. आनी तूं मेश म्हणून सांगनाकाय की ना हांव होको चोवपा वयताय म्हूण कित्याक हिंगा हो फूल प्लेस आतां कोणा अलावड ना हिंग येवपाक. सो प्लीज हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. थँक्यू.